मोगाच्यान तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात हेक्टर क्रास्ता उडपी, एडविन आनी मेटिल्डा डिसोजा कुलशेकर, लीना बर्बोसा आनी कुटाम शिरुआ, स्टॅनिसराव आनी कुटाम मुंबय. ह्या सर्तांनी पासत आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. तुझे तान पोशीत सान भरून बाराकली तान परगडतल्यां तुजी विरवी तुवें आमकां विसलाय इसमूण ना पयलाय दैवीक जिवन बदलाय बावार्थाने कोटायल्या काळजांक मोनान एक जावन भावार्थ एक मोठा सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशीत सावन भरून बाराकली तान परगडतल्यां तुजी दिली. मोगाच्यानो ह्या आयच्या मिसाची तेसां अशीं आसात. जसिंता डिसिल्वा आनी अरुण फ्रांसीस क्रास्ता तांच्या जल्म दिसा बाळका जेजूक अर्घ्य दितात. तशेंच जेजू बाळकान केल्ल्या हेर उपकारांक अर्घ्य दितात. चेतन डिसोजा, विल्फ्रेड डिसोजा, जॉयल डिकोस्टा, स्टीफन सिक्वेरा, लिल्ली पिरेरा आनी कुटाम, लॉरा डिसोजा, डेन्झल केविन आनी विवेट डिसोजा, हेनरी मिनेझस, जोसेफ मिनेझस, कार्मेन आनी तशेंच पॉल कुलासो. प्रत्येक इराद्या पासून मागतात तेरेसा डिसोजा, आयरीन फ्रांसीस डिसोजा, पीटर फेर्नांडीस तांच्या बऱ्या भलायके पासून, तशेंच हेक्टर क्रास्ता. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सरसन्या पासून मागता विन्नी तावरो. देवादीन बियाना बेबी बान्स हाच्या आत्म्या खातीर मागतात फेलिसिटा, झीटा, विटा, साबिटा तांचे कुटाम. कुटुंबांतल्या सर अल्मा पासून मागतात प्रिमल मारिया डिसोजा. देवादीन एडवर्ड आनी जेराल्ड ऑल्विन तावरो हाच्या आत्म्या खातीर मागता विन्नी तावरो. देवादीन सेवियर आनी स्टेला डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मागतात डेन्झल केविन आनी विवेट डिसोजा. देवादीन डेल्फिन आनी सिप्रियन मिनेझस हांच्या आत्म्या खातीर मागतात हेनरी मिनेझस. देवादीन गॉडफ्री वेगस हाच्या आत्म्या खातीर मागता सोनिया वेगस. देवादीन एफा आनी जेसी क्रास्ता हांच्या आत्म्या खातीर मागतात तांचीं भुरगीं. आनी तशेंच देवादीन ऑल्विन साल्डाना हाच्या आत्म्या खातीर मागता जुलियाना साल्डाना. ह्या तेसां बराबर आमची तेसां सुम्याक समर्पण दिवया. आमच्या लागीं मागणी विचारल्या सुमेस्त तसो उगडास काण तांचे पासती येगळी बोर मावनपणी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त देव मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज सांत बोनावेंचर हाचो उगडास कळंदाचें फेस्त करता. हो एक फ्रांसिस्कान फ्रादर poi sabesso dottoro ani bispo, poi satranda vishanda ani zaite borela,
तशेंच आज कार्मेल सायबीणच्या नोवेनाचो 9वो दीस निमाणो दीस. ती आमची आवय माय जावन आसा. आमच्या गजाली ती आमकां पावता. सायबीणीच्या मानाक नव्यान करून आमचे गजो तिच्या मुखार आमी दवरल्यात. तिच्या लागीं आमी मागया आमच्या गजांनी कश्टांनी आकांतांनी तीच आमकां पावो म्हणून. आतां आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा मानच्या खातीर आमची बदकां आमी कलतेपणी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बऱ्या अवसरान सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदारोड आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या प्रसाद घेवन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. Somyaka kurtka, Somyaka kurtka, Kristaka kurtka, Kristaka kurtka, Somyaka kurtka. प्रार्थुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भाग्यवंत बनवेंतराची देख घेवन सदांच खरी जानवाय सोदून तुका वळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगान वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं बर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रावदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. असिरियेचें म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचें काठा. ताच्या हातांत आसा ती बेतकाठी म्हजो राग. एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध खुबळ्ळा. त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाटयला आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मोस्तितात ते भशेन तांकां मोस्तूंक हांवें ताका आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनान नातलें. कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणीत राष्ट्रांक अपयस करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावळ्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जाणवायेन कित्याक म्हाका समजणी आसा. राष्ट्रांच्यो मेरो हांवें काडून उडयल्यात. तांची ग्रेसकाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भाशेन हांवें शिवासनार बसलेल्यांक सकला आपटिल्या. राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्याच्या गोंटेरा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेली तांत्यां एकठांय करता तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकाटो हालोवंक ना वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना वा कोणूच चिंवचिवंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बाडाय करता. करवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार करवत आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्याक दांडो दामायता आनी रुकाड आसो न्हय त्या ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळपरांचो सर्वेस्परू असिरियाच्या मोठ्या झुजारांच्या मदें क्षयरोग धाडटलो आनी ताच्या वैभवा पंदा
जळच्या उज्या सारको हुलोप पेटतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींस सांडचोना. सर्वेस्वर आपले पुरचे केदीन सणसोना. तुझे परजेक ते चेंचतात सर्वेस्परा. तुवें विंचून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. विद्विंसो आनी परकी मनशाचो ते जीव काडटात. अनाथ भुरग्यांक जिविशी मारतात. सर्वेस्वर आपले पुरचे केदीन सणसोना. त्या वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पर पळयना. जाकोबाचो देव गुमान सैत करिना. कांयच बूत नातल्या लोकांनो समजणेक येया. पिशानो केदाळा तुमकां समजून येत. सर्वेस्वर आपले पुरचे केदीन सणसोना. कान रचलेल्याक आयकना गाय. दोळे रचलेल्याक दिसना गाय. राष्ट्रांक तरबेदी दितल्याक शिक्षा दिवंक कळनावे. मनशांक जाणवाय दितल्याक बुदवंत काय नावे. सर्वेस्वर आपले पुरचे केदीन सणसोना. सर्वेस्पर आपले परजेक ना म्हूण सांडचोना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांडचोना. जर ती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची समेस ती मानून घेतली. सर्वेस्वर आपले पुरचे केदीन सणसोना. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय जय. सदैव बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानान तुवें उगडल्याय. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदोंदा जावन लिपोवन दवरले ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्यो खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना. आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडाप करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजेलांत मोठव्यान आमकां मेळटा संदेश. कितें म्हळ्यार आमकां शिकप आसा, समजणी आसा, राजांव आसा, जानवाय आसा. पवित्र आत्म्याचे प्रेरण क्रिस्ताची वळख वर्ती जानवाय जावन आसा. ती कालत्यांक मात्र मेळटा. ही जानवाय जावन आसा भावार्थ. आमी ना पोवो जाल्यार देवान आमकां हो भावार्थ दिला. देखून आमी ताका अर्घ दिवचें. त्याच भावार्था प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडची. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो. भक्तीन बेठयता तुका आमी त्यो. हुंडो आनी वायन हाड वेदिशी आयल्या. बिनवाशी काळजां त्यो तुका अर्पिता. आमकांच आमी तुका काणीक जावन दिता. स्वारीक मोगान तुझ्या जीव काशेता. स्वीकार
स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो बापा तुझ्या पुतान आमच्या तारुकान आपणाकच भेटयलो खुर्साचेर मोरून जेजू सांगातास आमकांच भेटयता ताच्या बलिदानान वांटेली जाता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदार देवापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनात नेमे आमच्या नित्य पवित्र चादवाक सर्वेस्वर म्हणून घे सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुज्या पयस सोयेच्या देण्याचेर तुजी नदर घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्यांचें पोशण करून दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया वयशे आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदोदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सवतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बोणावेंच्या तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पयस सभेक तूं फावो करताय ताचे पुणेवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे हे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगात. पदकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. But so good purgatoria. सोमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्यात सोमिया जेजू बापा, जिसच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडोवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सयतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके पृथ्वीचे विस्तरलेले तुझे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजोळी मुखामोळ पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतपणी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन दम दुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगत, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुंदराचे अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां संस्कार आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्त येणे बरोवशे नसलेल्या आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पदकांची सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशल तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेचे जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो इसले गुंची दिलोलो, मोग तुजो करो. बुयाका सोरो सोम्या, बुयाका सोरो Kazan pecho naso, sasan paso guru. Pratuyo. सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुढे रक्ताच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या पवित्रतेन परतून वांटो घेवंक तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं. या आमी कल्तपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. तुझे कुडीचे निर्मळ कार्ये पासून
कार्मेल सायबिणीचें नोवें. हे भाग्यवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटा. आपणाक सुचारान दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल कुडयार माटवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी भळे माये कदनातले आमकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुका म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दड पातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. मोगाचे न्हू, थोडो वेळ मावन रावन आमच्या गरजां पासून आमी मागया. ह्या संवसाराक आयिल्ले हें गर्ग देवाच्या काकुळतीन आपयन जावन दी म्हूण आमी मागया. ह्या पिडेन वळवळच्या सर आमच्या भाऊ भयणी पासत तशेंच अंतरलेल्या तांचे पासोती आमी मागया. उगडास कर ए भोव दयाळे आमकवार मोरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदलो. कोणी पुनी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. ए पातयेन देर खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ए आमकवारीची आमकवारी मुचे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतेस्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपथाचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. मोगाचे न्हू, आयच्या नव्यानाक नियाळ जावन धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकूंक या. ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें चडत वेताना आनी ते आनीक मळबाकस दीस लावन आसतना धवे मुस्तूर न्हेसलेले दोग जण एकसाने तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचो मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान वेतलो. उपरांत ते ओलिव्होत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक फाटीं परतले. जेरुसलेमांतावन ओलिव्होत चड पयस ना, चड अर्द्या मैलांक तितलें पयस जायत. शारांत पावतस ते रावतले त्या माळयेलासाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी थॉमस, बार्तोलोमून आनी मातेव, आल्फेवाचो पोत जाकोब आनी देशभक्त सिमोन आनी जाकोबाचो पोत जूद इतले जण. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूची बावी तांचे सवें आसले. अशें ती एका मनान कळनासतना मागणी करीत आसले. देवाचें उतर हें, देवाचें उडोपकार.
कार्मेल साहेबीन ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेक मान करून तिचें फेस्त संभ्रमून आज आमी 9व्या दिसाच्या नोवेनाचो दीस संभ्रमता. आनी आयच्या दिसा भावार्थांत शेळिल्ले संगी मोरी, भावार्थांत शेळिल्ले संगी मोरी म्हणल्यार विशयाचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळचें कस कोरोना व्हायरस, लॉकडावन, मास्क घाला, सॅनिटायज करा, भायर वचो नाकात, तुमची जागृत तुमी करा. ह्या संदर्भार आमी आमच्या घरांनी सांसाव थोडे जण प्रयत्न करून मिसाचें बलिदानार वांटो घेतात आनी थोडे घरा सांसाव. पूण ह्या कठीण संदर्भार म्हजो आनी तुमचो भावार्थ कसो आसा? आमचो भावार्थ शेळे लागीं दड्ड जालागी, तो गट नासतना शेळून गेलागी. तर मग अशें न्हू, आयच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना 3 सवालां तुमचे मुखार दवरता आनी ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. पयलें जावन आसा भावार्थ म्हळ्यार कितें, दुसरें मोरी कशी भावार्थाची स्त्री जाली, आनी तिसऱ्यान मोरी कशें भावार्थांत शेळिल्ल्यांक आदार जाता. तर पयल्यान भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ जिविताचो एक प्रमुख वांटो. भावार्थ नासतना आमकां जियोंक बारीस कश्ट. दाखल्याक जर तर आमी बस्सार पयन करनासतना आमकां भावार्थ जाय. दुबाव नासतना आमी बस्साक चडटा, चालकाचेर आमकां भावार्थ आसा आनी आमचे पयन आमी करता. मेडिकला वचून गुळयो हाडटा, त्यो गुळयो गिळटा आनी बरें जाता म्हणलो भावार्थ आमकां आसा आनी आमी बरें जाता. पूण धार्मीक तशेंच आध्यात्मीक वर्तुळांत भावार्थ आचाकी व्हरतो. भावार्थ जावन आसा सगळ्या काळजान, उतरांनी, करण्यांनी आनी चिंतनांनी देवाचेर आनी देवान केल्ल्या उगडापणाचेर आमी बरवसचेंच भावार्थान जियोवचेंच भावार्थ. तर जेजू कितें म्हणटा भावार्था विशयांत? जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा, म्हाका धाडलेल्याचेर विश्वास दवरा. आनी तशेंच जाकोब म्हणटा भावार्था विने आमकां देवाक मानवूंक जायना. तर म्हजे मोगाचें न्हू, भावार्थ आमकां गरजेचो. दुसऱ्यान मोरी कशी भावार्थाची स्त्री जाली. सागोस्तीन म्हणटा मोरी जेजूक गर्भेत जाल्ल्याच्या की चड जावन जेजूचो भावार्थ आपल्या थंय स्विकार केल्ल्यान ती सदैव जाली. म्हणजे जेन्ना मोरयेन जेजू तिचो सोडवण धर्मन मानून घेतलें तेन्ना ती सदैव जाली. न्ही बघा, ती देव जेजूची आवय जाता देखून. मोरी जुदी स्त्री जाल्यार तिचे तें भावार्थ अखंड जावन आसलो, विशेष जावन आसलो आनी विशिश्ट जावन आसलो. बेतलेमाच्या गर्व खावनेर त्या बाळशाक पळोवन ती देव म्हूण मानून घेता. हेरोद रायाच्या क्रूर दग्धने तावन इजिप्ताक पळोवन धांवतना ती रायांचो राय म्हूण ती मानून घेता आनी ती पात येता. मोरयेन जेजूक जल्म दिलो तरी जेजू सासणीक आनी रेसने पयले तावंचो आसा म्हूण ती पात येयली. मोरयेन जेजूक भावार्थ शिकयलो तरी जेजू तावंचो भावार्थ ती शिकोवन तिचो भावार्थ ती संपूर्ण करता. आनी अखेरेक कुर्सार त्या शिपायांनी जेजू कुर्सार खेळायतना सकडांनी ताका नाकारतना मोरयेन जेजू देव सुमून पात येयली. तर मोरयेचो भावार्थ विशिश्ट न्हय, विभिन्न न्हय देखून इगर्ज माता मोरयेक भावार्थाची अधिक संपूर्ण देख म्हणून मान दिता. तिसऱ्यान मोगाचें न्हू, भावार्थांत शेळिल्ल्यांक मोरी कशें आदार जाता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें जेजूचें स्वर्गरावन जाल्ले उपरांत कंतिस्ट बेजारान भरलेले शीस, तशेंच रोमाच्या अधिकारांत हावन दगदोनी बे आसल्यारी ते सर्व एकाच घरांत रावन मोरये सांगाता ते मागणें करतात. मोरी ह्या शिसांचो भावार्थ जिवाळ दवरच्या खातीर, घट्ट दवरच्या खातीर वावुरता. ती तांच्या सांगाता मागता आनी अशें मोरी आमच्या भावार्थान ती पात्र घेता. आमचो भावार्थ शेळिल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांनी
ती आमकां सांगात हाडटा आनी आमचो भावार्थ जेजू ते घड करच्याक ती वावरता आनी आमचे बसोत देवा लागीं विनंती करता. तर मोगाचे न्हू, 2 संगती मोरयेच्या जिणेंतावन आमी शिकवया. पयल्यान भावार्थ जिवेवया. सबार पावटी आमकां भावार्थ म्हणटा आसतना एक काल्पनीक चिंतप मती घेता. तें आमच्या मतींत आसचें एक चिंतप म्हणून आमी समजता. हें चिंतप मात्र न्ही, तें आमच्या जिविताची एक साल, इट्स अ लायफस्टायल. जेन्ना आमी ती आमच्या जिविताची साल भावार्थ जिवीत करता तर भावार्थ आमकां जियोंक सली जाता. थंयच मोरयेन केलें. खंयचे कश्ट आयल्यार, दोगदनी आयल्यार, समाजांत तिका तिरस्कार आसल्यार ती भावार्थ सांडिना. देवाच्या कुशेक ती खाल जाता. दुसऱ्यान भावार्थ जियोंक प्रयत्न करता आसतना मागण्याची गरज. जेन्ना शीस बियान कंतीन बेजारान भरलेले मोरी तांकां सांगात हाडटा आनी मागण्या मुखांतर तांचो भावार्थ ती घड करता. तशेंच मोगाचें न्हू, आज आमी ह्या कठीण संदर्भार आसतना आमच्या भावार्थाकय आमी लॉकडावन करचें नाका. बगार आमच्या कुटुंबांत आमी आसतना आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक मागण्या वरवीं आमचो भावार्थ आमी घड करया, जिवाळ दवरया. तेन्ना मात्र आमी जेजूची खरी शीस जावंक योग्य जातल्या. तर मोगाचें न्हू, ह्या नोवेना वेळार आनी ह्या दिसा प्रत्येक रितीन भावार्थ आमचो घट जावच्याक मोरये मायाच्या विनवणे वरवीं आमी मागया आनी जेजू ते आमचो अखंड भावार्थ आनी घट जावं ती म्हूण ह्या नोवेना वेळार आमी मागया. आमेन. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मोरये कार्मेल राणी, आमची आवी तूं जावन नासता, तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातेनी तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट आनवारांतली, वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या फुडें आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियेतल्या म्हूण जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या आती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Saibini, azam soman tuka, magni amchi gen varge sarga, zondi ashirvada. Densaram ka nartana, samsaram ka santana, ye amcha adara. Patkan kasartana, kurpa kalza mortana, Jesu dayin sange kuta, Kushita chikorum diada. Carmel dongra sobche saibini, azam somantuka, Magni amchi gen vorge sarga, Zundi ashirvada. Mogar putra sove, Mogar ashirvadi amta. भगवान गुरुसाची करुवेने आमच्या दुश्मनांतले, बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.